नमस्कार आणि येवकार तुमका गोमंतक टीव्हीच्या ह्या खास कार्यावळीन आयज एक वेगळो मुद्दो घेवन हांव तुमच्या मुखार येयला. म्हजें नांव विनायक सावंत आणि हो मुद्दो जावन आसा की गोंयान एक अशी संस्था काम करता. तुमी नांवूय तेजें आयकलां आसतलें, अर्ज ही अशी संस्था आसा. ही खूब बऱ्या प्रमाणान समाज सेवेचें काम ते करतात आणि ही संस्था जी आसा ही संस्थेचें हे काम कशें चल्लां तें आमी जाणून घेवया. आमच्या कडेन आसा अर्ज संस्थेचे जुलियाना लोहार आणि आशीष नार्वेकर. वेलकम टू आवर शो जुलियाना मॅम. जस्ट ब्रीफ अस हाव अर्ज इज फॉर्म and what अर्ज is doing in Goa. So ARS, we are a development organization working towards combating sex trafficking for the past 25 years. ARS, we are the nodal NGO appointed by Goa Police towards rescue of victims. We not only believe in rescuing victims, but also most important, addressing the root cause, that is an economics that leads to victims getting trafficked. For that, we believe in once a victim is rescued, she requires economic alternative, she requires rehabilitation. So ours has been working on creating various business enterprises for survivors of sex trafficking. So we have a brand called Wish Women Initiative for Self-Help. This brand basically creates various business enterprises for victims of sex trafficking and sexual violence. So we have under Wish, we have a unit which is basically manufacturing paper bags, toilet rolls and tissue napkins. We are happy that we have clients like Manipal Salsit Farmer who are contributing for this cause and giving employment to the women by placing order of their paper bags with us. We have another unit which basically upcycles fabric and also creates various type of conference material. We have a number of education institutions like BITS Pilani, Jim Goa Institute of Management, GPAD, who are supporting the cause and are giving, their conference material to the survivors of sex trafficking at Wish, so that they are able to create and are able to provide employment to them. We have a small domestic laundry which caters mostly to the residents in Vasco. What we believe in is that ours, we have created this model of economic livelihood, and I must say victims of sex trafficking, when they are provided with economic alternative, they are coming forth. We have a paper unit since 2022, and I must say that we don't have, there'll be just about 1 to 2% who are re-trafficked, but most of them are continuing at the economic livelihood. We are seeing the issue of sex trafficking quite rampant in Goa, and somewhere we have felt that there is a need to provide economic livelihood for those victims who are being commercially sexually exploited and are into commercial sexual activities in North Goa, and thus we are setting up extending Wish paper unit to MAPSA. So this unit of ours should be coming very soon in another 2 to 3 months' time. We have created this economic livelihood. Somewhere we want to make Goa a society, a place where no woman is being trafficked, is being sold into the sex market because she has no economic alternative. Thus we have created this initiative, this brand Wish. But we can sustain only if we have members of civil society, corporate, who comes up and gives, not just, for the sake of giving. We don't want charity. We want person to come and be a partner and see how they can contribute and, somewhere give us continuous order. We are providing service which is at par with any other paper manufacturing unit or a fabric unit. So we look forward from the society to come forth, to give, to place order, and I'm sure that we will be able to continue in saving many more women, many more youths from being victims of commercial sexual exploitation. So these are some of the paper bags that are manufactured in the machines that we have. So these various type of paper bags can be used in farmer, in cafeteria, in restaurants. Okay, so these are some of the bags that are there. Then we have these bags with handle, and this we are going to be launching a big market for this, and we are looking for clients who can give us, paper bags with handles, takeaway
packets, takeaway bags. So we are having all of these paper bags that are there, which are already manufactured. But this larger bags, okay, we are having a machine come in, which will be providing mass production. We are going to be doing mass production for these type of bags. So we look forth for supports from big enterprises, which can give continuous employment to the survivors of sex trafficking here in Goa. सोसायटीन आमच्या लोकांनी खंय तरी एक जापसालदारकी घेवपाची आसा, जबाबदारी घेवपाची आसा की ह्यांच्या खातीर आमी कितें तरी करपाक जाय. सो आमी एक ल्हानसो प्रयत्न केल्लो आसा की तांकां एक वेवसाय दिवपाचो, तांकां एक मेन स्ट्रीमलायनीन हाडपाचो, वयर तांकां कोण नांवां दवरचें ना कळ्ळें न्ही. सो कारण तीय हॅपी आसा हांगासर येवन, तांकांय जाणीव आसा की आमी हांगासर कामां करून आमकां लोकांची नजर आसा आमचे कडेन पळोवपाची, ती सुद्दां वेगळी जाली आसा. पयलींची नजर वेगळी आशिल्ली, आतां लोक आमचे कडेन बऱ्या भशेन पळयता कारण आमी अर्जान काम करता, एक NGO आसा थंय काम करता. सो ती प्रावडली सांगतात सुद्दां की आमी अर्जान काम करता, NGO के लिए काम कर रहे. सो म्हाकाय दिसता की आमी एज अ अर्जांतल्या कडल्यान आमी सगळ्या लोकां कडेन किंवा गोंयच्या लोकां कडेन म्हण भायले सुद्दां हो प्रोग्राम जाता सगळ्यां कडेन आमी एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की हेंच्या एक जर मेन स्ट्रिमींग हांकां हाडूंक जाय. हांकां जर सगळ्यांक जर आमकां जर गोंया जर आमी जे अन्याय रहीत जिंदगी, आमचें नांवूच तें आसा, जर अन्याय रहीत जिंदगी जर ह्या सगळ्यांक आमकां दिवपाक जाय जाल्यार खंयच्यान तरी लोकांनी एक जबाबदारी घेवपाक जाय. आनी त्या खातीर आमी एक ह्या प्रोग्रामा तर्फे रिक्वेस्ट करता की आमकां हो तुमी सपोर्ट करा हो प्रोग्राम. आनी आमचे जे पेपर बॅग्स जाता किंवा आमचे जे बाकीचे जे कपड्याची बॅगां आमी करता, जेंच्या खातीर प्रोग्राम्स व्हडले आसा त्या खातीरूय आमी बॅगां करून दिता. सो त्या खातीर आमकां ऑर्डर दियात, आमचे कडेन कॉन्टॅक्ट जायात, आमी जाय आमचो नंबर आमी शेअर करतले, तो नंबर कॉन्टॅक्ट दियात आनी वी कॅन वर्क टुगेदर फॉर दीस कॉज. सो आमी मेळून एक NGOज एज वेल एज बाकीचे लोक मेळून ह्या कॉजा खातीर काम करपाची गरज आसा. वास्कोची अर्ज संस्था विक्टिम्स ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या बायलां खातीर खूब बरें काम करता. ह्या सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशनांतल्यो बायलो तांकां त्या वेवसायांतल्यान तांची सोडवणूक करून इतल्यानूच काम सोंपना, तर तांचे खातीर काम दिवपाक जाय, काम बरें आसपाक जाय, दर्जेदार आसपाक जाय. ते नदरेन ताणें एक लॉन्ड्री सुरू केली आनी आतां कागदाच्यो पिशव्यो बनोवपाची, तयार करपाची एक फॅक्टरी ताणें सुरू केली आनी ताका मदत करपाची गरज आसा. हांव जाणा जुलियाना लोहार किंवा तांचे वय अरुण पांडे हांकां हांव इतलीं वर्सां वळखता, वास्कोन इतलें बरें काम करतात. वास्कोक ह्या अशे तरेचे बायलां खातीर एक वायट नांव तांकां मेळिल्लें, तांणी तातूंतल्यान तांकां भायर काडल्यो, तांचे खातीर सामाजीक कार्य उबें केलें. म्हाका दिसता भायल्यान येवन अशे तरेचे सामाजीक कार्य करपी अशे थोडेच लोक गोंयांत आसात. तातूंत भितर जुलियाना आनीक अरुण पांडे हांचें नांव सामकें आदरान आमकां घेवन दिसता. म्हणून म्हाका दिसता की आमी गोमंतक टायम तांचे फाटल्यान उबे रावल्यात. तांचे पळय हे हो वावर आसा ताका आमी तेंको दितात, तुमी तांकां तेंको दिवपाक जाय. अशे तरेची लॉन्ड्री तांकां तुमी कशें मदत करूंक शकतात. ते शिवाय कागदाच्यो पिशव्यो हांचो मोठो वापर समाजान जावपाक जाय, समाजान तांकां फाटबळ दिवपाक जाय. ह्यो कागदाच्यो पिशव्यो त्यो कॉम्पिटेटीव प्रायसाक तुमकां दिवंक सोदतात. गोंयची हॉटेलां किंवा गोंयची वेगवेगळी जी पळय आस्थापनां आसात तांणी तांकां मदत करपाक फुडें येवचें. आमी ह्याच कार्यावळीन सगळे तांचो नंबरूय दितले, तांकां कॉन्टॅक्ट करात, तांकां तेंको दियात, एका बऱ्या सामाजीक कार्याच्या फाटल्यान उबे रावात अशें आमी आवाहन तुमकां गोमंतक टीव्हीचे वतीन करतात.